कितें आसा काल एक नोटिफिकेशन सोलर पॉलिसी पयलीं कितें जातालें, इट वॉज वन सिंगल एजन्सी आनी सोलर जेन्ना आसताले तेन्ना लोकांक कनेक्शनाक त्रास जाताले. सो आमी PPA म्हणजे पॉवर पर्चेस एग्रीमेंट ऑटोमॅटीक जाता तो बारीक PPA सोलर जनरेट करता तो आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियरांक पावर दिल्लो आसा टू सायन PPA. दॅट इज वन. सेकंडली ज्यो गोश्टी इन्स्पेक्शन आनी बाकीचे कितें करपाचें येडा आसतलीच, येडा सबसिडी कंपनीन आसतलोच, पूण डिपार्टमेंटाचे जे लोक वचून जे इन्स्पेक्शन करताले ते इन्स्पेक्शन आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एईक दिल्ले आसा डिविजन वायज. सो हितून कितें जातलें की जे प्रोविजन आसा फॉर गिवींग फास्टर कनेक्शन ती बेगीन जावंक पडटली. सो हे सगळे आमी काल नोटिफिकेशन काडला, सर्क्युलर काडला आनी एवरी असिस्टंट इंजिनियर आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर इज अलाउड टू सायन PPA. सेंट्रल वी हॅव गिवन द गायडलायन्स, प्रिंसिपल गायडलायन्स दिल्ले आसा. सरी जर डिवेट जाता जर दे हॅव टू सेंड इट फॉर अप्रुवल. बट बेसिकली सगळे जे PPA आसा इट इज युनिफॉर्म इन लेंथ. सो इफ इट इज विदीन दॅट पॅरामिटर एक्झिक्युटीव इंजिनियर इज बीइंग इन द पॉवर टू सायन द PPA. नंबर वन. दुसरें इन्स्पेक्शन करून एक पॉवर दिल्लो आसा ते ग्रिडाक कनेक्ट करपाक, सो दॅट इट बिकम्स फास्टर. सो ह्यो प्रोविजनां आमी केल्ले आसा. तुमी म्हणलें लोकल्सांक सबसिडी कितें आहा सबसिडी 50% सबसिडी पॉलिसीन ऑलरेडी एप्रिलाच्यान चालू आसा. लोकां कडेन हांव परतून मागता की आमचे एनपॅनल एजन्सी आसा ते गेडांतल्यान एप्लिकेशन करपाक जाय. आतां आमी सॉफ्टवेअर डेव्हलप केला, ते एप्लिकेशन फॉरवर्ड कितें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक वयतले. सो दे वील कम फॉर इन्स्पेक्शन आनी दे वील अलॉट. म्हणजे आतां KVA कितें आतां KVA घातले म्हण ना, तेजे वयर आमकां परतून घेवपाक जाय जाल्यार ते चॅक करपाक जाय. सो ऑल दोज पॅरामिटर्स दे वील चॅक. आनी हागे लायक राफली कितले अप्लाय जालेले आतां सद्या हांवें तेन्ना 50% सबसिडी केले पळय, ऑलमोस्ट 236 एप्लिकेशनां. आमी ऑलरेडी 16 एप्लिकेशनां हें करून पयलींची जी पेंडींग आशिल्ली ती ऑलरेडी ग्रिडाक घेवपाक आमी चालू केली. सो आमचो टार्गेट हा मार्च पासून एटलीस्ट 13 मेगावॉट्स ऑफ पॉवर, एटलीस्ट मिनिमम 13 मेगावॉट्स ऑफ पॉवर आमकां ग्रिडाक कनेक्ट करपाक जाय. सो दॅट इज द वे. आमचो कमिटमेंट खूब आहा, पूण कितें लोकांक कितें आतां लोक भिता फाटीं फुडें पयशे मोडपाक. आतां लोकांनी पयशे मोडपाक जाय पयलीं, मागीर आमी 50% सबसिडी दिता. सो आतां न्यू रेस्को मॉडल हांव आतां काडपाचो विदीन द नेक्स्ट 15 days रेस्को मॉडल येतलो. जे गव्हर्मेंटाक जर म्हज्या टॅरस आहा, म्हजो रूफ आसा, आतां न्यू कॉन्सेप्ट येवपाक लागल्या. आतां पत्रे जे आसा पत्र्याच्या जाग्यार सोलर पॅनल घालूंक सोदता आमी. सो ते न्यू कॉन्सेप्ट इंडिया भितर ना, तो हांवें स्टडी केला, तो आतां हांव इम्प्लिमेंट करूंक सोदता. टायल्साच्या जाग्यार टायल्स जे आमचे मँगलोर टायल्स आसा तोय आतां सोलर टायल येयल्ल्या बारीक. सो हे सगळे कॉन्सेप्ट हांव स्टडी चालू आसा आनी ही आतां मॉडल जो आसा हो रेस्को मॉडल. म्हणजे लोकांक कितें आतां भंय दिसता की आमी जर पयशे घातले आमकां रिकवर जातले काय ना. सो लोकांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन सायन करपाचो तो मॉडल येवपाचो आसा, न्यू मॉडल, वेर दे वील से दॅट माय रूफ इज अवेलेबल. आनी मागीर आमी मनीस धाडटलो आनी वी वील डू द फॅसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टर ऑन देअर रूफ. आनी जे बचत जाता म्हणजे तेंचें बील येता, तेंचें बील तांकां खबर इतले वर्सां येता, 100 युनिट येताले एग्जाम्पल. सो आतां ते 30 युनिट्स येता, 40 युनिट्स येता, 50 युनिट्स येता, उरलेले ड्यू टू सोलर येता. सो दे वील सेव. सो इन दॅट सेविंग बिकॉज दे हॅव गिवन द रूफ they will get 20% and remaining 40% or 30% of that saving has to be given to the Resco model partner. So this policy also we are coming because तितू टायल्साची आनी गरज ना. हे टायल्स बरे टायल्स डायरेक्ट एक टायल्स काडपाचे, हे टायल्स घालपाचे एक्झिस्टींग स्ट्रक्चराचेर. सो 230 एप्लिकेशनां तुमी म्हटल्यार 230 एप्लिकेशन येयला ते चालू आसा, प्रोसेस चालू आसा. वी हॅव ऑलरेडी कनेक्टेड सम and we are on the verge of connecting others. तेणी म्हाका कितें लेटर म्हाजे डिपार्टमेंट गेल्ले तुमी दिता म्हणून. हांवें ऑलरेडी नोट मूव केला CMक. आजूय कॅबिनेटाक हांवें सांगलें CMक की रिकवरी जी आसा हांवें परतून सांगता. रिकवरी आसा, थोडे न्यूजपेपर हाडटा, तुमचे वर्तमानपत्राचे हाडटा की हांव बेश्टो एक्सरसायज करता. बेश्टो एक्सरसायज करना. रिकवरी जो आसा हांव तुमकां लेटर धाडटा. इफ यू डोंट रिकवर इट बिकम्स रिकवरी बॅड डेब्स म्हणून जाता आनी टॅरीफ वाडटा. सो वी हॅव टू रिकवर इट एंड ब्रिंग इट टू झिरो. सो म्हाजें जो प्रोसेस आसा गोंयभर चालू आसा, सगळ्याक चालू आसा आनी वी हॅव टू पे. वेदर इट इज आतां पेन्जे मनसुडे पयशे ना, गव्हर्मेंट तांकां ग्रांट दिता, वर्साक 8 कोटी 10 कोटी ग्रांट दिता. सो आय हॅव ऑलरेडी मूव्ड अ नोट टू CM. आजून ताका याद केला की तेजे ते ग्रांटांतल्यान तेणी मायनस करपाचें डायरेक्ट आनी हेजे फुडें ताणें रेग्युलर बंद जाल्यार हांव डिस्कनेक्ट करतलो. सी पणजे म्युनिसिपालिटी जर काम सारकें करना तें म्हजी जबाबदारी. पणजे म्युनिसिपालिटीचे बाजारांत जर ते शॉपान दिल्यार ताणें भाडें घेवपाक जाय. हांवें काम तेंचें काम करपाचें. ते घेयना 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट सायन करना म्हणून हांवें फुकट इलेक्ट्रिसिटी दिवपाची, हे कोणें सांगलां. सो दे हॅव टू पे, दे हॅव टू रिकवर एंड दे हॅव टू पे. सी दे हॅव गिवन. थंय कितें जालां, थोड्या शॉपांनी भायल्या भायर कनेक्शनां घेतल्या
अंडर NOC घेवन आनी शॉपकिपरान घेतल्या पूण पॅसेजी आनी बाकीचे जे गोश्टी आसा ते रेंट येवपाक जाय न्ही ह्यो मेन जे आसा जे सोपो कलेक्ट करता डेली कलेक्ट करता म्हणटा ते सोपो कलेक्ट करना तर म्युन्सिपालिटी लायटीचे पयशे तेणें फारीक करपाक जाय